एम्प्लॉयमेंट एंड रिक्रुटमेंट सोसायटी रद्द करून सरकार नवे महामंडळ करता आसत जाल्यार कामगारांक सेवेत कायम करचे कॉन्ट्रॅक्ट पद्दत नाका अशें ह्या सोसायटीचे कामगार मागतात। सरकारान अजून कामगारांच्या प्रस्नात लक्ष घाल्लें ना। कामगारांची मागणी तडीक लागली ना जाल्यार 27 ऑक्टोबराक पणजे मोर्चो काडपाची शिटकावणी कामगारांचो फुडारी अजित सिंग राणेन दिल्या। सरकार गोवा एम्प्लॉयमेंट एंड रिक्रुटमेंट सोसायटी रद्द करून गोवा ह्युमन रिसोर्सीस डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन हाडूंक सोदता। मात हें महामंडळ कॉन्ट्रॅक्ट पद्दतीन कामगारांक कामाक लावपी आसूंक जायना। कामगारांक कायम सेवेन घेवचे, रोजगाराची हमी दिवची म्हूण कामगार मागतात। हे गोवा ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनचे जे स्वरूप एक काय म्हणजे कदंबा ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशन आसा किंवा कोकण रेल्वे कॉर्पोरेशन अशा पद्दतीचे जर आसात आणि हांगासर तांकां रिक्रूट करून घेतल्या नंतर तांकां सर्वीस प्रोटेक्शन मेळटलें, सर्वीस गॅरंटी मेळटली, तांकां सारको एक एज पर द पॅरिटी गव्हर्मेंटचे डिफरंट ग्रेड्स आसा त्या ग्रेडिंग प्रमाणे समज जर तांकां पॅरिटी जर मेळटा, प्रॉपर वेजीस मेळटा, एलावन्सीस मेळटा, लीव मेळटा न्ही जाल्यार ते कॉर्पोरेशन आसपाक आमची कितें हरकत ना। जो पर्यंत सरकार आमकां आपयना लेखी आमकां शाश्वती गव्हर्मेंटाची दिना आनी गव्हर्मेंटाक 2-3 दीस मेळटा आनी हे जर करिना जाल्यार येता त्या सोमाराक 27 तारखेचेर ह्या म्हयन्याच्या 27 ऑक्टोबराचेर हजारो कामगार पणजे बस स्टँडाचे जे सर्कल आसा, ट्रॅफिक सर्कल जे आसा ते आमी देंवतले आनी थंयच्यान आमी मोर्चो जो ओल्ड सेक्रेटरीएट आसा, चर्च स्क्वेअर आसा ते चर्च स्क्वेअरा वयल्यान आल्तिनो मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानी वतले आनी वील बी प्रेसिंग फॉर आवर लेजिटिमेट डिमांड्स। प्रुडंटा खातीर दिनेश करपे। होनू इफीत कोंकणी मराठी सिनेमाच्या खासा विभागात 4 सिनेमाच्यो एंट्री आयल्यात। कोंकणी मराठी डॉक्युमेंटरीच्यो 30 एंट्री आयल्यात। ज्युरीचे पॅनल सिनेमाचे स्क्रिनींग करून निमणे लिस्ट तयार करतले अशें ESGचो उपाध्यक्ष दामू नायकान सांगलां। दुसरे वटेन इंडियन पॅनोरमा विभागात 26 फीचर फिल्मां आनी 15 नॉन फीचर फिल्मांचें लिस्ट जाहीर केलां। अ रेनी डे हें गोंयचें एकूच मराठी फिल्म इंडियन पॅनोरमांत गेलां। गोंय इफीचे कायम केंद्र जाल्ल्यान हे फावट कोंकणी मराठी खातीर सिनेमाचो खासा विभाग केला। तातूंत त्या स्लॉटान भितर सेक्शनाक भितर आमी ऑलरेडी गोंयचे जे प्रोड्युसर आनी डायरेक्टर आसा तांचे कडची आमी फिल्मां मागयल्यात आनी लास्ट डेट आशिल्ली काल ऑलरेडी जाल्ली आसा। कितली पिक्चरां तातूंतल्यान स्क्रुटिनी आसा ते ज्युरी जे आसतले गोंया भायले ज्युरी रिनोन ज्युरी आसतले ते ज्युरी तातूंत सिलेक्ट करतले आनी ते सेक्शना भितर ती खंयची फिल्मां आसा ती त्या स्लॉटा भितर येतली। 4 कितले फिचर फिल्माची एंट्री काल पर्यंत आशिल्ल्यो आनी डॉक्युमेंटरी फिल्मान 30 सुमार आसा। थोडी म्हणजे 5 मिनटाची, 30 मिनटाची, 20 मिनटाची अशें आसा। इफीचे इंडियन पॅनोरमाचे लिस्ट जाहीर जाला। तातूंत फीचर फिल्म आनी नॉन फीचर फिल्म अशे 2 प्रकार आसात। फीचर फिल्माक वट्ट 181 एंट्री आयिल्ल्यो, तातूंतली 26 फिल्मां वेंचून काडल्यात। तातूंत मराठीची आनी मल्याळम भाशेचे दरेकी 7 सिनेमा आसात। परेश मोकाशीचे एलिझाबेथ एकादशी ह्या मराठी सिनेमान इंडियन पॅनोरमाचे फीचर फिल्माच्या विभागाचे उक्तावण जातले। चांगलाच पेरावत चांगलाच उगवल, बीज बोए बबूल के आम कहां से आए। अ रेनी डे हे एकूच गोंयकारान तयार केल्ले मराठी फिल्म इंडियन पॅनोरमात आसा। नॉन फीचर फिल्म विभागान 100 सिनेमा आयिल्ले, तातूंतले 15 सिनेमा ज्युरीनी वेंचून काडल्यात। शबनम सुखदेवाच्या द लास्ट आदिव फिल्मान नॉन फीचर फिल्माच्या विभागाचे उक्तावण जातले। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी सावियो डायस। घेवया एक विराम।